निका येवकार दिवया गायन घेवन पवित्र आमची सभा गायनाचो अंक A23 पेज 11 गायनाचो अंक A23 पेज 11. भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासिया देवाक हे दिसाच्या जेण्या पासत ह्यो दीस बरे भशेन सारूंक खुशालकायेन सारूंक ताचो आदार आमकां मागुया. हे मिसान खरेचपणी ते फेस्ताचो प्रेजिडेंट लॉरेन्स विएगस आनी फॅमिली तांचे पासून मागुया. फेस्त म्हणटच सगळे आमच्या गांवच्याय पासून मागुया. आमच्या घोरां पासत घोव बायलां पासत आवय बापूय पासत भुरग्यां पासत सगळ्यां पासत खरेचपणी मागुया. कोण गोंयांत काम करतात भायल्या गांवांनी काम करतात तांचोय उडास करया. खरेचपणी आयज कोण आपलो वाडदीस बर्थडे मनयता मे बी काजारो दीस मनयता तांचे पासून मागुया. ही सगळें चिंतना मनान घेवन दिनवासनेचे मिसान वांटो खुशालकायेन घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगला भाव भयणानो, आयज आमी तालगांवची पवित्र सभा आमच्या आस्कार्या भाग्यवन मिगेल महादेवदूताची दोबाजीक परब समोरमता. फाटल्या 9 दीस वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करून आमची आत्मीक तयारी आमी केल्या. आयज हे परबेक आमचो विशय भाग्यवन मिगेलीच्या मोजतीन जेजूची कोरी पाटलावदारां जावंक ताकाच गोवाय दिवया. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जेजूचो पाटलावदार आनी पवित्र सभा जावन आसा देवाच्या भुरग्याचो कुटुंब. ह्या कुटुंबा सांगाता चलोवंक आनी मनशाक नव्यान आपले मोगाचे मनशाक एकचारांत भितर काडूंक देवाचो आवंडो. ह्या खातीर जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनशा मदें जियेलो. मनशाच्या मोगा आनी सोडणे खातीर ताणें आपणाकूच काली केलो. गुलामाचो आदार घेतलो आनी दुयेस धरतल्यांक दुस्मानाचो मोग केलो. काल्तिकायेच्या आनी सेवे चाकरीच्या फुडारीपणाची शिकवण जेजूक आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आमकां शिकयल्या आनी ताणें केल्लें तशेंच करून आमकां आपयल्यांत. तर आमचे आस्कार्या भाग्यवंत मिगेलीच्या मोजतीन जेजूची कोरी पाटलावदारां कशी जेजू कितें केलें तें आमी करूंक आनी संवसारांत जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवंक
आयच्या पोरबे सोमयार कोतकोत्यान मागुया. भाव भयणीनो, आयज आमी 2 परबो मनयता. एक आमचो गांवचो पात्रोन भाग्योन मिगेल आनी एक सेवादोर एक परब जे आख्खे जावं गोंया संवसार मनयता. भाग्योन तेरे जमिनीन जेजूची दोगांय व्हडली भाग्यवंतां देवा मुखार खुशालकायेन जियेतात. त्या पासून आयज भाग्योन मिगेलीची परबे दिसा एक गूण ताजे लागीं मागुया. आमी तर कितें देवाचें देणें. मिगेल तसोच जियेलो, आपूण तर कितें देवाचें देणें. ल्हानविकायेन विसायशीपणान देवाची सेवा चाकरी केली. आमी तर कितें आमचें गूण सगळें देवाचें देणें हें मानून घेवया. देवा मुखार ल्हानविकायेन चलोवंक आमकां आदार मागुया. हें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हणून उरकुया. सगळे गुन्यांचे बोगसुणें देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुत अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोर वेदात देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगळ्या ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia
पुरा तुया सर्वेस्परा देवदूतांचें आनी मनशाचें मुणयारपण तुवें सुपून मानावडीन थार आयलाय तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा कोत्तात ते दूत खेरीतपणी बागेवन मिंगेर हे संवसारान आमचें जिवीत राखूं म्हूण खालतेपणी तुज्या लागीं मागता हांव आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससण्याच्या ससनां बसून देवाचें उतर आयकुया वसा. दानियल प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासणां मांडून दवरलीं आनी काला युगा आदलो कोण एकलो आसोडणार येवन बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें, ताचे तकलेचे केस मेंढरेचे लोवें इतली नितळ. ताची शिवासण एका उज्याचे आकट्या पळी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकी. ताच्या मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 तांचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशेच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगांतल्या शी आयलो आनी ताका तांच्याशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगळ्या परजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. तांची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या सम्राजाचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तुजे दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्परा. परतून म्हणुया तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोकटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें वाखाणटा. तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकयलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब तुजें दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्परा. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताच्या दुतांनी आराचेर झूज मांडलें. आर आपल्या दुतां बरोबर झुजतालो पूण ते हारवले आनी आराक आनी ताच्या दुतांक स्वर्गावेले भायर घाल्ले. वरिश्ट आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो स्वरूप. आख्या संवसाराक फसयलोलो तो. ताचें नांव देंवचार वो सैतान. ताका आनी ताच्या बरोबर ताच्या दुतांक संवसारांत शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जालो.
कारण आमच्या भावा भयणीचेर आर गाराणी करतालो आनी ताचेर देवा मोरेंत दीस रात आरोप घालतालो ताका शेवटून उडयलो. तांणी मेंढऱ्याच्या रोगता पासत आनी आपल्या गोवायके खातीर ताचेर जोयत वेलें. कित्याक मोरूंक पर्यान कबूल आसून तांणी आपल्या जिविताची बेपर्वा केली. देखून स्वर्गार आनी थंय आसलोल्यानो संतोश भरीत जायात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावन उद्गार गावया. B9 पेज 26. B9 पेज 26 सवो श्लोक आमी गायतले आहोत. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. Aqui moviçava, e nos soltos lá, sobre a croce morta, Cristo encontrará. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. Solves for us. Solves for us, O Jesus. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं अशें म्हळें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सगळें कसलेंच बासकळपण ना. नातानेलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं अंजेराच्या झाडा थाला आसतना हांवें तुका देखलो. नातानेलान प्रतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजेराच्या झाडा थाला हांवें देखलो इतलेंच म्हणलें देखून तुवें सोत मारलें. ह्याहून ओदीक व्हडले वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका ताणें म्हळें, हांव तुका सोत सांगता, स्वर्ग उक्तो जालोलो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाचे पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा, sit down. भाव भयणीनो, सुरवातेक तुमकां हांवें सांगलां, आयज आमी 2 परब मनयता. एक परब आमचो आस्कारी पात्रान भाग्योन मिंगेल. दुसरी सेवा धर्मीक परब भाग्योन तेरेजा मिनीन जेजूची. हे दोनूय परबे विशीं मातशी इल्लीशी नदर मारया. पयली भाग्योन मिंगेल. मिंगेल ह्या दुसऱ्या सांता भाशेन सांत न्हू. जायते सांत आहा संवसारान. सान फ्रांसीस शावेर, सांत आंतोन आनी भाशेन जायते सांत. ते मनीस, तांचें जिवीत आमी जाणव. त्या मनशा मदीं जियेले, कितें कितें केलें, ताचें जिवीत बरोवन दवरलेलें आसा. मिंगेल एक महादेवदूत, आर्कांजल, स्वर्गार आहा. जिवीत कितें आमकां खबर ना, पूण ताचे विशीं थोडे वस्तू हांगा थंय बरयल्ले आसा ते आमच्या मनान आमी हाडुया. पयले सुवातेर एक पुस्तक आहा, कॅथलीक मिशनरी. ताजेर आंजांची खबर कोत्ता. आंज देवान रचले 9 भाशेचे, 9 टायप्स ऑफ एंजल्स. एक दुसऱ्या पण अदीक सुवेज सुंदर. हे 9
आमच्या मनान तरी हाडून उगडास केन्ना धरूंक पयले आहा पळय ते सेराफीम. हे नांव देवदूत सारकें उंच उरता, सेराफीम म्हणटा पळय ते. तेजे उपरांत केरुबीन दुसरे, तिसरे थ्रोन्स, चवथे डॉमिनेशन्स, पांचवे प्रिंसिपालिटीज, सवे पावर्स, सातवे व्हर्च्यूज, आठवे आर्केंजल्स आनी नवे एंजल्स. हे भाशेन देवान 9 कॉयर आंजांचेर रचल्या, एक दुसऱ्या परस उंच उरता सेराफीम. ते देवाची सेवा चाकरी, देवाची दिसरात सेवा चाकरी करतात, परजोडीक सगळ्यां परस ब्युटिफूल. तांची सुरोपाय आमी सांगूंक जायना. आमचो पात्रोन आर्केंजल, माद देवदूत म्हणटा आमी. जाणार म्हणटात, आंज म्हणटा पळय तेंचें प्रोफेशन. दे आर नॉट एंजल्स, दे आर स्पिरिट्स, आत्मे ते. पण तांकां देवान काम दिलां एंजल्स म्हणून, राखण करूंक, सांबाळूंक आनी कितें कितें करीत काम संवसारान देव तांकां दिता तें विस्वाशीपणान करूंक. हे भाशेन हे महादेवदूत आर्केंजल मिगेल, गाब्रिएल, राफाएल तांचे परबो आनी तांच्या फेस्ता दिसा उगडास केलेलो. डिफरंट डेज आशिल्ले, 3 दिसांनी एकल्याची परब करी. पण लेटली इगोज तिगाय देवदूतांची परब एका दिसा 30 तारखेर, 29 तारखेर सेप्टेंबराची हाडली त्या दिसा. आनी आमी आयज परब मनयता. तर मिगेल हांवें सांगलां मनीस न्हू, देवदूत. देवान ताका सोबीत सुंदर रचलो. ताणें आपणाकूच पळयलो, सुबेरबायन भरलो ना, ल्हानविकायेन चल्लो. हो ताचो एक गूण. मिगेल, गाब्रिएल, राफाएल देवान तांकां व्हडलें दूत केल्या, पूण ते सुबेरबायन भरले ना. देवा मुखार सदांच ल्हान खालती मानून घेतात. हांव तर कितें देवान म्हाका केलां हें तांचें शिकुया. एटलिस्ट आमी संवसारान मनीस जिन्सां भासांचे आहात. देवान आमकां डिफरंट दर्जो दिला. कोणाक ग्रेस केला, कोणाक शाणो केला, कोणाक हुशार केला, कोणाक बरी सर्वीस दिल्या, कोणाक हें आनी तें दिलां. पूण आमी आमकां पळयता आनी सुबेरबायेन बसता. हांव कितलो व्हडलो, हांव कितलो बरो, हांव कितलो सोबीत, कितलो ग्रेस हें आमी चिंतता आनी आमी सुबेरबायेन बसता. हें आमकां गाब्रिएल, मिगेल आनी राफाएल शिकयतात. हें सगळें तर आमकां दिलां, देवान दिलां. हे पयलो गूण आमकां शिकयतात सगळें देवाचें देणें. म्हणटच देवा मुखार ल्हानविकायेन चलुया. आमी सगळीं जाणां कितेंय आमकां देवान करूं, ल्हान जावया, चिंतून सदां कितेंय आमकां देवान दिलां. दुसरो गूण तांचो ते विस्वाशीपणान देवाची सेवा चाकरी करतात. देव कितें सांगता केन्ना ना म्हणना, सदांच वय आनी मोगान विस्वाशीपणान सेवा चाकरी करतात. तर इश्टानो, आमी देवाची सेवा चाकरी करूंक आमचें दिसपटें जिवीत बरे भशेन सारुया, बरे भशेन जियोया आनी भोग करून शेजारी समार सवें मोगान एकवटान बरेपणान चलुया. कित्याक हेच पासो देवान आमकां रचल्या. तिसरो गूण तांचो ल्हानवीक. हे बडवेक केन्ना सुबेरबायेन बरना, लुसिफेरा भशेन. लुसिफेर ताची खबर करून जाणार सांगतात देवान ताका फर्स्ट एंजल सगळ्यां परस सोबीत सुंदर रचलेलो, लुसिफेर, लायट ओरपी. ताणें आपणाकूच पळयलो आनी देवाक ताणें जबाब दिलो, हांव तुजो पूत मनीस जातूच सेवा चाकरी कोचचो ना. आय वील नॉट ओबे, आय वील नॉट सर्व. कित्याक हांव चड उंच पडटा, मनीस सकला पडटा. आनी देवान ताका लुसिफेर आसलेलो लुसिफेर केलो, सकला फुडें. इश्टानो, आमचें कितें देवाचें मन मानून घेवया, ल्हानविकायेन चलुया. हे ल्हानविकायेन चलोन देवाची सेवा चाकरी मोगान खालतेपणान करूंक वावुरया. तर आयच्या फेस्ताचो पयलो उगडास मागीर मिगेल ल्हानविकायेन चलता, खालतेकायेन चलता. आपूण तर कितें देवान केलां म्हूण मानून घेता. ताजी देख आमी घेवया, हे भाशेन आमी चलुया.
दुसरी परब आमी मनयता सेवाधर्मीक परब. भगवंत तेरेजा मेनन जेजूची, भगवंत तेरेजा फ्रांसाची. एका फामिलीन 9 भुरगीं आसलेलीं, ते फामिलीन ते जल्मले 9 भुरगीं. व्हडलीं 5 जाणां चेडवां आनी उपरांत चेडे आशिल्ले. ताचें जिवीत सांगता, ल्हानपणी भाव सोगले मरून गेले. ल्हानपणी वाडटा वाडटा फकत चेडवां उरलीं. आनी चेडवां 5 चेडवां देवान आपोवन वेली मादरी जावन 5 जाण मादरी जाल्यो. आमच्या कार्मेलीत कॉन्वेंतान स्ट्रीक मादर जाली. पयलीं वयली भयण गेली, पावलिना म्हणटा पळय ती. आनी ताणें एके भाशेन बऱ्या जिवितान सांगण्यांनी दुसऱ्या भयणीक आपोवन व्हेली. तेरेजा निमाणी भयण, निमाणी धूव त्या घराची. तिकाय उर्बा जाली. आपण भयणीची देख घेवन आपूण कार्मेलीत जातली. एट द एज ऑफ 15, 15 वर्सांची पिराय. कार्मेलीत ऑर्डरीन त्या पिरायेर भितर सरोंक जायना म्हणटा तिका तांच्या कॉमेंतान भितर घेतले ना. ती रोमान गेलेली जुबिली इयर. आनी ते पांयान तें गेल्या उपरांत पाप साहेबाक मेवलें. पाप साहेबा लागीं मागलें, आपणाक परवानगी दी त्या कॉमेंतान मादरीच्या भितर सरूंक. पाप साहेबान परवानगी दिली. आनी तेरेजा 16 वर्सां जावच्या आदीं मादरीच्या कॉमेंतान भितर सर. 90 वर्सां ती जियेली मादरी कशी. जिवीत सादें, सिंपल. तिची भयण सुपिरियर आसलेली. ती ताका एके भाशेन ऑर्डर करता, जिवीत तुजें बरय, ऑटोबायोग्राफी. आनी तेरेजा आपणाचें जिवीत बरयता. सिंपल जिवीत, व्हडलें कांय ना, आठवेंच कांय ना. कॉमेंताचें जिवीत ल्हानविकायेन, खालतेपणान आनी मोगान तें कोरी. 24 वर्सांची पिराय जावच्या आदीं ताका दुयेंस जालें, TB, ट्युबरकुलोसीस. आतां TB म्हणचें कांय न्हू, पूण तेज्या पार TB म्हणचें व्हडलें दुयेंस. खुराक सोंपेपणी जायनासलेलें. आनी जो कोण TB सोंसतालो, खूब सोंसतालो. आनी तेरेजा आपणाच्या खाटीर पडोन खूब सोंसताली. आनी संस्था पळय तें सगलें मिसांव पासत, पाद्री पासत भेटयताली. तिका तर कोणें सांगलें, अमके मिसांवान अमको पाद्री काम करता आनी थंय अमको पातकी मनीस आसा, कॉन्वर्ट ते जायना. ती उठ्ठाली, हाटी वेली, रुमान पासय मारताली. दोतोरान सांगलें ताका, पासय मारनाका, दूख जातली तुका. ते मुदाम उठ्ठाले, मुदाम चलताले, मुदाम दूख भोगताली. आनी दूख मिसांव पासय भेटयताली. हे भाशेन ताणें मिसांव पासत जायते कोश सोंसले. आनी ते मेले उपरांत 9 वर्सांनी तिका आल्ताराचो मान दिलो. आनी आल्ताराचो मान दितना आस्कारीन मिसांवाची, पेट्रनस ऑफ मिशन्स, भगवंत फ्रांसीस शावियर, जो 10 वर्सां मिसांवांनी हांगा थंय भोंवलो, तो पेट्रन ऑफ द मिशन्स. तेरेजीच्या 22 वर्सां कॉन्वेंत जातली. पूण कॉन्वेंतान बरें जिवीत जिवन कोस सोंसून आपल्या मोगान हे मिसांव पासत भेटयले. आनी गोंय मातयेन तिका आस्कारीन, पेट्रनस ऑफ द मिशन्स. आयज हांवें परब मानयता तिची. देख घेवया तिची. तिचे भाशेन आमचें जिवीत, ल्हान जिवीत बरे भाशेन जिवंक व्हरया. तिणें व्हडलें कांय केलें ना. कित्याक तें मोतच्या आदीं तेजे दुसरे मादरी रुमा भायर खबरो करी. तेरेजा मरोंक पावल्या. आनी मेले उपरांत आमचे वडील कितें सांगतले तिजे वयर. वॉट इज देर समथींग स्ट्रेंज टू टेल अबावट हर. व्हडलें जिवीत कांय ना तिजें, कितें म्हूण सांगतली. हें तें आयकोता भितर. पूण आयकोन पासून रिएक्शन करिना. कित्याक जिवीत तिजें देवा मुखार सादें, सिंपल, आपणाचे कायदे मोगान तर इश्टाणो, आमच्या लागीं देव व्हडल्यो वस्तू मागिना. आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक, क्रिस्ती जिवीत घरांत बरे भाशेन जिवंक, सगळे समाजाक बरे भाशेन जिवंक, मोगान जिवंक हें देव मागता. आनी अशें तर आमी करीत तेजे भाशेन आमी स्वर्गार वेतली. तर तेजे विनोने हें देणें आमकांय मागुया. तेरेजा सादी चालती वस्तोरी मादरी मिसांवाच्या आस्कारीन आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवन स्वर्गार ती पावली. आमी तेजे भाशेन पावूंक आयच्या मिसान मागुया. ह्या दोनूय सांताचो उडास करून दोगांयचे मजतीन बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवंक
आयचे मिसान आदार मागुया. उबे रावया. आमचो भावार्थ पुरगोट करुया. बरोबर सगळें स्वतमंतां म्हणुया. स्वतमंतां देवा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोस जेजू क्रिस्ता सगळ्या केल्यात आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्यावर इंगोर बीन समाव आमकां मरे तमिळ्यामध्ये देवलो जालो स्वर्गात सोडलो विश्वासान आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार ह्या वेळार घालुया. धर्माचे वडिलांनी आपले आपोवणेन दुसऱ्यांचे सेवा करपाचे आपोवणेन म्हूण वळखून काल्तिकायेचे आनी सेवीत चाकरीचे फुडारी ते जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान आपल्या हाताकाळ आसलेले पोरजेची निगा घेवन धर्मा आनी जातीचो बेड करिनासतना ल्हानविकायेन पोरजेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमी दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेताना मागणेक आनी कुटुंबाक फावो तो वेळ आनी मोत दिवंक जेजून जशें आपले कुटुंबान केलें तशेंच आमी करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. भुरगीं आमच्या गोराबाची गेस्त तर दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक संवसारी वस्तू दितना पयलीं तांकां ओत्मीक गुणांनी वाडोवंक वावरूंक आनी आपल्या जिविताची बरी चाली देखी वरवीं भुरग्यांक ती नमुणेन जावंक तांकां बापाचे उजवाड मागुया. भागिवंत मिगेल आमचो आस्कारी ताचे विनवणेन आमच्या तालिगांवच्या दर एका कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर परदेसान वावुरतोल्यांचेर वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वर्साक परब समारंभूंक आदार दितोल्या लोरेन्सो वेगस आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची ओपोट देणी आनी बेसांव मागुया. बापा मोगाडा तुजेर पातयेवन आमी थोडी मागणी तुज्या मुखार उबारल्यान एक एकल्याच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. खरेतपणी बागेन मिंगेलीची देख घेवन सरांत तुज्या मुखार ल्हानविकायेन आमी चलोवंक एकल्याक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन बसून भेटून हे गीत गावया. बसा दाना तयार वेळार गायन गावया. वेदीचेर उंड्या सभें गायनाचो अंक C43 पेज 46. C43 पेज 46. Vedici
Uperoya. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोत वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोहिमेवन देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाकाणणेचो योत तुका आमी समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं. तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पुरजोडीत दुंबावरी तुजे मुखार जोडून वचूं. हे आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेरूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काड जावं बारुया. आमची सर्वेस्परात आणि वार्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोत विदारान ससनेचे देवा, सुरकल्यान चोरताय जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटना तुजीच महिमा आमी वाकाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत सत आसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवतांचो दरबार. तांच्या सांगाता तुका पुण्यपात करून आमी संतोशान विस्तुती तुजी गायता. Tobaraco sorrismo tu. Tobaraco sorrismo tu. S'organizzò salvola, Luciamo i Boba. S'organizzò salvola, Luciamo i Boba. Un sorghi, tu caso e sol. Sorves poracinavi, etada casa. Sorves poracinavi, etada casa. Un sorghi, tu caso e sol. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेत कशेन कशें मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे येपेसात समोर उंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासन ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, आमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. वातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचा घट परगटुया. सोया जेजू आमी ओळखता आनी एकाचीले पियेता तितले गाठी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जुरीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जुरीची कुणाराग शेवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर इश्टालेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तूं इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती भगेन धरम दुतान सोरकाडी तुका मनवल्यांत सगळे वखदां बरोबर सस्तीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत विदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनां. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत सगळ्या गुणां पासत ताका दिन वाचुया. भगन मिंगेलेची देख घेवन सदांच ताच्या मुखार ल्हानविकान आमी चलूंक, दुसऱ्यांक जायतें बरें करूंक, शाणेपणान म्हाका केल्याक बर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगता तशें आमची पातकां कर. आनी आमकां तळणी पडोवन दिवना पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवंशान आमी वत रेखता. तर आमकां उदार ककुतीन चर पातकांतली सुटोय सराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. ज्यो कशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनेच्या ससनांक. सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सगळे आसूं. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर.
O Jezu koro देवाचो पुत्र बागयोन मिंगेल खुशालकायेन लानविकायेन मोगान ताजी सदां सेवा चाकरी कोत्ता ही देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती आयज बागयोन मिंगेलेची पौर्व दिसा खुशालकायेन हे जेजून आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगले आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजी भितर येवंक म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया जेजू म्हज्या देवा गायनाचो अंक D17 पेज 56 D17 पेज 56 Yo
moja odmian, ani sajba, razvortuj so, soda tuko, jo moja odmian, ani sajba, razvortuj so, soda tuko. Gesù moja deva, aveta eu chatuka. Gesù moja deva, aveta eu chatuka. आता आमचें सेकंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटीच्या सेंटरा पासत. खूब पावस पडलो आसतना आज आमी कुशालकायेन ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या आमच्या आस्कऱ्या बागेवन मिगेलीची दोबाजीक परब समारंभ. फादर ब्रिटो आज मुखेल याज्ञिक नांवान, फादर हेस्टन आमचो पातकूर, फादर डॉमनीक, बोरीस आमचो डिकन, म्हज्या नांवान, PPCच्या वांगड्यांच्या नांवान, संस्थेच्या सगळ्या नांवान, सिस्टरींच्या नांवान तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उनुनीत परबी आमी दिता. बागेवन मिगेल आमचो आस्कारी इतले शेकडे आमचे वयर आपली राखण करता, आमकां सांबाळटा, देखून आमी तुमचे पासत सदांच मागता आमकां सगल्यांक एक मोगाची, एकचाराची, भावपणाची सभा कशी ताणें सांबाळूंक. न्हय हांगा आसलेल्यांक पूण बोकरून परदेसांत वो भायल्या गांवांनी आसलेल्यांक आमची जायतीं भाव भयणां UK आसात, गाल्फाक तशेंच तारवार काम करतात. तांकां सगल्यांक तालगांवकारांक आमी उनुनीत फेस्ताची परबीं पाठयता आनी आमची मागणी तांचे खातीर सदांच आसात म्हूण आमी आज तांकां आश्वासन दिता. आतां फेस्ताचे मीस 9:30 वाजता मिसार फादर अनाजीस डिक्रूज हाजीर आसतलो, देवाचें उतर घडटलो. आयच्या वर्साची परब पाळल्या लॉरन्स विएगस आनी ताची फामील ही संदी घेवन तांकां सगल्यांक काळजाबरीत दिनवास दिता. फुडें भक्तीन आनी उमेदीन तांणी ही तयारी केली. आयच्या मिसाची मांडावळ केली आमची पॅरिश यूथ, तांकां आमचे काळजाबरीत दिनवास देव बरें कर. आमची दोतोनीचीं भुरगीं फुलां लायतात. दोतोनीच्या वावराक तुमचो तेंको सदांच आमकां जाय. दर वर्साक तरेतरेच्यो कार्यावळी करूंक जायतो खर्च देशपेज जाता. हो देशपेज आमी करता आमच्या भुरग्यां खातीर. म्हणटच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आयतार जाल्ल्यान आज सेकंड कलेक्शन आमचें कम्युनिटी सेंटरा खातीर जालां.
हो वावर पुरायेन सोंपोवंक आमचो हुस्को देखून हो वावर बरे भाशेन सोंपोवंक आमची मागणी आनी आमच्या दुडवांचो आदार आमकां जाय. आदी फुडेंच तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताचे मिसार ताळगांवचो पोरजोळ आमच्या पॅरीश बुलेटिनाचो कासांक उजवाडाक येतलो. तुमकां घराघरांनी आमी धाडटले ह्यो कॉपीज तुमी दवरच्यो, वाचचे, ताचेर बरयलेले आसात ते आर्टिकल्स आनी आमच्यो कार्यावळी आमचे इगोर्जेन जातल्यो त्यो. दिन वाचता हे वावरा खातीर खान मालो, आमचो भाव सावियो मिस्किता, आल्बरीन लुईस, टिना फुर्ताद, सावियाना वेल्यू आनी सगल्यांक आदार दितल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. ऑक्टोबराचे दुसरेर फाल्यां आमची फिरगोज तरणाटी पॅरीश यूथ ओल्ड गोवा वतात. फाल्यां हॉलिडे कारितास सेंटर आसा, सेंटर फॉर द हँडिकॅप. 71 डिफरंटली एबल्ड भुरगीं आसात थंय. आनीक थंयच्या अधिकाऱ्यांनी आमचे लागीं मागलां कितें तरी आमी हाडूंक थंय करून तांदूळ, साकर, सोप, स्वीट्स आमच्या भुरग्यांक. 71 भुरगीं आसात. कोणाकूय तुमकां आदार दिवची खोशी आसा, कितें तरी दिवंक, जावं तांदूळ जावं साकर, उपकार करून तांचो उगडास करून फाल्यां दोनपार पुऱ्यान हाडून दिवंक आमची विनंती तुमकां. हें सगळें तुमच्या नांवान ह्या भुरग्यांक कारितास गोवा तांचे कडेन आमी दिवतले तुमच्या नांवान आनी आदी फुडेंच तुमकां दिन वाचता. फाल्यां ऑक्टोबराचे दुसरेर आमची सिनियर्स तांची स्थापणी केल्यार फाल्यां 5 वर्सां भोगतात. 5वो वर्सुकी दीस फाल्यां आमी पाडटाव. तांचे बराबर सांजे 6 वरांचेर आर्गांचे मीस आमच्यांनी वांटो घेवं येता. आनी मिसा उपरांत तांकां खास जेवण रूफ टॉप गार्डन आमच्या सेंट मायकल कम्युनिटी सेंटराचे वयर एक आमचे रूफ टॉप आसा, थंय म्युजीक, गेम्स, प्रायजीस तांचे खातीर आसतली. तांणी आपआपली कुपन्स घेवंक मागता. तशेंच हो उलो सगल्यांक तुमच्या घरांत 60 वर्सां आनी अदीक पिराय आसलेल्या आमच्या जाणटे भाव भयणांक, सिनियर्सांक तुमी ह्या जोम्यांत भोवती करची. तांकां जायत्यो सवलती आमी ओरसभरूय दिता. म्हणटच उपकार मागता, दोज हू आर 60 and above कायंडली जॉयन द ग्रूप. ऑक्टोबराचे तिसरेर मंगळारा दीस PPCची जमात सांजे 6:30 वाजता वांगड्यांनी हाजीर जावंक मागता. मंगळारा दीस ऑक्टोबराचे तिसरेर. फाल्यां आमची प्रेयर मिटींग आसची ना, कित्याक आर्गांचे मीस आसा ताका लागून. चवथेर ऑक्टोबराचे 7वो बुधवार 10 बुधवारांतलो तेच मीस सेरमांव 9 सांजे 5:30 वाजता. मांडावळ करूंक माशेजालें मरोड, जिलाले आनी फ्रांजालें मरोड 9 पेरपेसुकुरीच्या वांटो घेवया. परब सायबीमांची 10 बुधवारांची 25 ऑक्टोबराची. कोणूय करूंक सोदता तांच्यांनी ऑफिसान नांव दिवं येता. फाल्यांच्यान मिदाले मिलाग्रोजा साहिबांची बॅट सुरू जाता. बरे भाशेन उपकार करून मांडावळ सांबाळची. रुजाय साहेबांची परब नोव्हेंबरांत जाता तेन्ना ही बॅट आमी परतून बंद दवरतले. नोव्हेंबराचे पयलेर ते 12 पुऱ्यान PPC वांगड्यांनी कोडीत करचें म्हूण मागता. ऑक्टोबराचे 5 ब्रेस्तारा दीस आमचे इगोर्जेन फादर एंटनी लॉपीस आनी ताची सांगाती हाजीर जातात. डेलिव्हरन्स एंड प्रेयर करूंक प्रेज एंड वर्शीप मीस सांजे 4:30 वाजता ते 8 पुऱ्यान रेदेमतोरीस पाद्री आमचे बरोबर आसतले. आमकां पेकोवणीची रीत हांगा करूंक वांटो घेवया. सांजे 4:30 तेर्स उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, मागीर मीस. ऑक्टोबराचे 6 म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार कुमसारां 5:30 उपरांत मीस वांटो घेवया. पयले शुक्रार. ऑक्टोबराचे 7 रुजाय सायबिणीची परब त्या दिसाक तान आमचे इगोर्जेंत आमी पयल्या सोनवाराचें देवसांव डिवोशन ऑफ फर्स्ट सॅटर्डे ऑफ द मंथ आमी सुरू करता. भायल्यान लिफलेटी दवरलेले आसात कारण ह्या पयल्या सोनवाराचे भक्तीचें. फातिमा सायबीण माय फातिमा गांव दिश्टी पडून ते भुरग्यां लागीं मागताली हो पयलो सोनवार म्हयन्यांतलो सांबाळून. म्हणटच आमी सुरू करता ह्या म्हयन्यांतान पयले सोनवाराची भक्ती. तेर्स सकाळीं 6:15 त्या उपरांत 6:30 मीस. मिसा उपरांत पयले सोनवाराचो नियाळ, मागीर दुसरें मीस 7:30.
ऑक्टोबराचे 13वेर पियेदास साहेबांचे कपेलांत केरांत नवें सुरू जाता. पियेदास साहेबांचे पोरबेक आत्मीक तयारी 13 मी सेरमांव 5:30 वाजता. 13 मी सेरमांव 5:30 वाजता. आज तान आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू करता. सायबीण मांयक भेटयलेलो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो अशें आमी म्हणटा. बावमडीनो चुकय नासतना आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या कुर्साची कापेलांची आनी जण एकल्यान आमी तेरसाचे मागणें करुया. आनी सायबीण मांयची शेकाय सायब मांयचो पालो आमकां आदार सगळे वायटांतले आमकां निवार म्हूण मागुया. आज आमचे इगोर्जेंत आमी नवी सॅक्रिस्टी एनेक्स एक नवो रूम बांदला. ताचे आमी आशिर्वाद घालतले. थंय पाद्री येतात तांकां जावं तो वॉशरूम चेंजींग रूम असलें कांय नासलें हांगा. तो आतां बांदला नवो वॉशरूम आनी चेंजींग रूम पाद्रीक तयार केला. तशेंच थंय येतल्यांक एअर कंडिशन रूम केला. तो तांच्यांनी इल्लोसो विसो घेवं येता. जायत्यांनी आपले हात बोट घाला आदार दिला तांकां आमी चडांत चड दिनवाशी. कुमदाद तालिगांव कोडीत करूंक मागता. फुडल्या वर्साक 2024 फुडल्या वर्साक बागयोन मिंगेल आस्काराची परब करूंक विचून काडला. श्री एजिदियो टी फाल्कांव हो मोडदोम फुडल्या वर्साचो. ताचेर ताच्या वावराचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी हांव दिता. फुडल्या वर्साक 2024 आमचे इगोर्जेक 480 वर्सां भरतात. तो एक जुबली इयर आमी उत्सवीक वरस कशें पाडूंक आमची PPC बारी वावुरता. हे सुमयार आत्मीक वाटेन आमी वाडूंक आमची तयारी चलता. तशेंच आमची कारंजालींची इगोर्ज एप्रिलाचे 25वेर 2024 10 वर्सां भरतात ती इगोर्ज जाल्यार आमचेच इगोर्जेचो भाग तो. हे दोनूय समारंभ आमी सांगाताक उर्बेन पाडूंक तुमकां उलो मारता. आमचे खास दिनवास तुमकां सगल्यांक पावस पडिल्लो आसतनाय जायते कितें इनकन्विनियन्स आसतनाय नोवेनान तशें पोरबेन तुमी वांटो घेतलो. चड आनी चड देव बरें करूं. भायले पाद्री 10 दीस येवन देवाचें उतर पुरगुटलें. आंज ऑल्टर सर्वर्स वाड्या वाड्यांतलीं वॉलंटियर्स PPC वांगडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स सिस्टर्स कोयर आनी आमचो भाव सांतान आमचो भाव एंटनी साकिस्तियेंत जेनिफर ऑफिसांत आमचो भाव मॅथ्यू आनी ताची सांगती आमकां CCTV वेल्यान GC आमचे उणें चुणें 70 लाख हे तिनूय कामाक म्हणजे एकॉस्टिक्स इको जायना जावं फॉल सिलींग आनी एअर कंडिशनींग फुली एअर कंडिशन आसतलें तें हॉल हो वावर फुडें वचूंक आज हे परबे दिसाक तुमकां उलो मारता. आनी ते वेगळ्योचे वेगळ्यो जावंक आमचे आवंडे आनी आमचे हुस्के देव बरें करून उबी रावन शेवटाचें मागणें आनी आशिर्वाद घेवया. प्रार्थुया. बोमगाड बापा सर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गीच्या मार्गार तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जोटनायेन राखो म्हूण विस्वासान तुज्या लागीं मागता. तेच तुजे पुता जेरूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोरपोद बेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचात देव आमकां सदांच ल्हानपिकायेन जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोवकार. Sabi